70तल्या रान वाठारान आशिल्ल्या वाघांक मारून तातूंतल्या एकट्याच्यो नाखशो गायब आशिल्ले. कोणेन तरी ते तस्करी करपा खातीर व्हेल्ले असो दुबाव आशिल्लो. ते नाखशो जप्त करपा खातीर रान खात्याक यश आयलें. गुळावले 70 हांगा आशिल्ल्या देवळांतल्यान वाघाच्यो नाखशो रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्यात. सगळ्यान पयलीं वाघाची कूड मेळिल्ली, ताच्यो नाखशो काडिल्ले. हे ताच्योच आसात अशें रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां. काय ना सो ते मातये सकटच ही बॅग अटॅच केली आणि मागीर ही एक बॅग हितून ती आशिल्ली, ह्या बॅगेन आशिल्ली. सो तेतूर आनी काय सो हे आसा पळय तशेंच दवरता अशें आशिल्लें. आज सकाळीच न्यूज मेळिल्ली की पुजारी जो आसा पळय गांवचो देवस्थानाचो तो देमगो खोत, तेणी सांगलें की कितें तरी सस्पिशियस पुडी एक दिसल्या, सो तुमी येवन पळयात म्हणून कितें तरी ते 2 पुडी आसा म्हटलेले. सो इमिडिएटली आमी रश जाले, हांगासर आयल्या पळयल्या जाल्यार ऑन सस्पिशियस ग्रावंड म्हणजे जे प्रिलिमिनरी जेन्ना बेजीक जे आमी पळयला पळय सॅम्पल्स, फ्रॉम दॅट वी कॅन मेक आउट दॅट इट्स लुक्स लायक नेल्स ओनली. मागीर हांवें कॉन्टॅक्ट केले PI जो शिवराम वैनकर आसा की आय वॉन्ट डॉग स्क्वॉड जस्ट टू चेक, म्हणजे आनी कोण सस्पिशियस आसा जाल्यार हितून इनवॉल्व, सो कोणी हाडून हांगा उडयलो आनी जर मेळटा जाल्यार. सो पणजेच्यान डॉग स्क्वॉड आयला. एट अरावंड 1:30 स्टार्ट केले. स्निफर डॉग्सान पयला चॅक केला आनी बट वी कूड नॉट गेट एक्झॅक्ट म्हणजे डिटेल्स जो कोण ऑफेंडर आसा पळय तेच्या मेरेन आमकां म्हणजे तसो ग्रावंड मेळोंक ना. सो देन वी हॅव चॅक्ड, सॅम्पल चॅक केल्या उपरांत जी नेल्स जी पंचनामा करतना फर्स्ट टायगर जी मिसींग आशिल्ली ती सगळी रिकवर जाल्ली आसा. म्हणजे ती हेतून मिसींग कितें ना, मिसींग कांय ना. सो एवरीथींग इज रिकवर्ड. सस्पिशन कोणाक घेतले तशें आतां चालू जाल्या प्रोसेस, ऑलरेडी कालच्यान स्टार्ट केले. सो प्रोसेस आसा चालू आसा.